सरकार करपा खातीर तेंको दिल्ल्या मगो पक्ष सरकाराच्या विरोधात उबो रावला। मनोहर पर्रीकाराच्या फुडारपणा सकयल मगो, गोय फॉरवर्ड आनी अपक्ष आमदारांनी एकठांय येवन घडयल्ल्या सरकारान मांद्र्याचो आदलो आमदार दयानंद सोपटे आनी शिरोड्याचो आदलो आमदार सुभाष शिरोडकारांनी आमदारकीचे राजीनामे दिवन भाजपान आयल्यात। तांच्या विरोधात मगो पक्षान न्यायालयांत गेल्यात म्हूण भाजप बेजार जाला। बुधवारा भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकार, सरचिटणीस सदानंद तानावडे आनी पंचायत मंत्री मोविन गुदिन्होन पत्रकार परिशद घेतली। भाजपाचो सरचिटणीस म्हणटा मगो पक्ष सरकाराचोच एक भाग आसा आनी तांणी नाका आशिल्ली वक्तव्यां करून लोकांचें मनोरंजन करचें न्ही। ही याचिका घालून सरकारांतले जे आमचे अलायन्स पार्टनर आसात त्यांच्या भितर अस्वस्थता निर्माण करपाक लागून केल्लें आसा आनी त्यामुळे ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करतात। खंय तरी म्हटलेलें आसा की भारतीय जनता पार्टीचे नेते तांकां रिक्वेस्ट करपाक वयतले आनी ती विड्रॉ कर म्हणून। आज आमी पत्रकार परिशदेच्या हातूंतल्यान सांगूंक सोदता माध्यमांच्यान, आमी ही विड्रॉ कर म्हणून कोणाकूच रिक्वेस्टूय करचे ना, कारण त्या याचिकेचेर जें कितें करपाक जाय तें हॉनरेबल कोर्ट, आमचो पूर्ण विश्वास आसा तो कोर्टान करतले। पण हांकां ही जी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे अध्यक्ष आनी बाकीचे त्यांचे पदाधिकारी हांकां केवळ प्रसिद्धी मेळपाक जाय म्हणून अशा तरेचें हें करपाक सोदतात अशें हांव हांगा नमूद करपाक सोदतां। तर तांकांय भंय पडला आसतलो की जशे दोन माजी आमदार जाले, कदाचित त्यांच्या पक्षांतल्यान अशें कितें जावं शकता काय कितें, त्यामुळे तो भंय घालपाचें काम हे आपल्या पार्टीच्या आमदारांक करता आसतले। आमकां पूर्ण विश्वास आसा की आमच्या सरकारान जे एमजीचे 3 मंत्री आसात, 2 मंत्री आनी 1 आमदार, आमचे सिनियर मंत्री सुदीन ढवळीकर आसत, आमचे पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर आसत किंवा आमचे आमदार दीपक पावसकर आसत, हे सगळेच जाण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा बरोबर फर्म आसात आनी सिनियर मोस्ट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर हे आपल्या खात्यांतले जशें आतां सांगलें त्या प्रमाणे बऱ्या तरेन आपलें खातें सांबाळटात, बऱ्या तरेन काम करतात आनी त्यामुळे तांच्यांनी काल इफीचे उद्घाटन सोहळो आसत किंवा तेच्या पयलीं दिल्ली एखादी मुलाखत आसत, ह्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी सांगलेलें आसा की हे सरकार बऱ्या तरेन काम करता आनी त्यामुळे एकाच घरांतली 2 वेगवेगळी विधानां ही हास्यास्पद दिसपाक लागतात, लोकांची करमणूक जातात। आनी म्हणून हांव कृपा करून ते आमचे एमजीचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरांक सांगूंक सोदता, आनी तुमी अशा तरेचे भाश्य हे वेगवेगळे हातूंत करूं नाकात, कारण लोकांचें मनोरंजन जाता भितरल्यान। कारण एक जो सिनियर मंत्री आसा, जो सरकारान बरें काम करता, तो सदांच सांगता की हे सरकार बरें काम करता म्हणून। आनी आमी सगळेच जाण जाणात की ते केंद्राचे भरपूर पयशे हाडप, म्हणजे आमी ज्या तरेचे उदरगत पळयतात रस्त्यांची किंवा ब्रिजां पळयतात, ही त्यांच्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान गेले 7-8 महिने मुख्यमंत्री आजारी आसात, पण हे आसून सुद्धा ते आपलो वेळ आनी आपले जे वयले वजन जे आसा हे आपले वळख हेचो वापर करून ते पयशे हाडपाचें काम करतात आनी हे बरें काम करतात। आनी त्यामुळे ते एक भाव बरें काम करता आनी दुसरोच भाव वचून ह्या सरकारा विरोधी वेगळे उलयतात, त्यामुळे हातूंतल्यान लोकूय थोडेशे संभ्रमान पडटात। त्यामुळे कृपा करून तेंच्यांनी ही करचें न्ही अशें हांव नमूद करता। भारतीय जनता पार्टी ह्या याचिका घातली म्हणून आमकां भितूर अजिबात आमी भिल्ले नात। नीतिमत्ता आनी बाकीचे ज्यो गोश्टी सांगतात, 2017ची असेंब्ली निवडणूक जी जाली, ह्या निवडणुकी भितर ज्या लोकांक तेंच्यांनी तिकेटी वाटल्यो ते कितले जाण त्यांच्या पक्षांच्यान वयर आयले हे तेंच्यांनी थोडेशें पळोवचें। आनी त्यामुळे उगीच वेगवेगळे गोश्टी केवळ प्रसिद्धी खातीर एखादी याचिका फायल करप किंवा एखादो स्टेटमेंट करप तातूंतल्यान प्रसिद्धी मेळटा। त्यामुळे कृपा करून अशी विधानां हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की अशा तरेची विधानां तेंच्यांनी करची न्हय। मगो पक्षाचो सुदीन ढवळीकार सरकारान मंत्री आसा आनी तो भाजपा बरोबर आसा। आमचोय ताचेर विश्वास आसा। आमी सुदिना कडेन ह्या संबंदान उलयतले अशें तानावडेन सांगलें। ते बरोबर जे अलायन्स पार्टनर आसात, एमजीचे 3 जे आमदार आसात, त्यांच्या बरोबर आमचो डे टू डे बेजीस संपर्क आसता। आज सकाळी पासून आमी तांचे कडेन उलयल्ले आसात। फक्त सुदीन हे आउट ऑफ स्टेशन आसल्यामुळे फोनाचेर उलोवपाक मेळूना, पण बाबू आजगांवकर आसत, आमचे दीपक पावसकर आसत, हांचे कडेन सुद्दां आमचे सकाळी संभाशण जाल्लें आसा आनी त्यामुळे सरकाराक हांचो पूर्णपणे पाठिंबो आसा।
आसा